Welcome to the Garden of Glory. मोगाळ भयणी भावानो, संवसाराच्या दोर्यांत आमच्या जिविताचें होडें ताणतना वादळ मोडां येतात तेन्ना जायते पावट आमची नदर जेजू वयली हालता धोलता आनी भरवांचो नासलोली मनशां कशीं आमी जाता. आयचो सेवाधर्म आमकां आमी भिरांतीचे बांदपास तोडून भियेल्ल्या काळजाक धीर दिवंक, सांडलोल्या ओतम्याक वाट दाखोवंक आनी निर्शेल्ल्या मनशाक भरमासो दिवंक आमकां आपयता. हेंच मोनान धरून आयचो विशय बांदपास तोडुया, भरवाशांची मनशां जावया. आमी सगळीं यात्रेकार भरवाशाचे आनी भरवासो आमकां फटयना. आयज बंदकोणेच्या वावराक भेटयलोलो आयतार पाळतना बंदकोणींत आसलेल्या भावां भयणां, तांच्या कुटुंबां आनी तांची सेवा करतल्यां पासत मागुया. आमा सोमेस्तांनी भोव करून बंदकोणींत कोश्टवतल्यांनी जेजूचेर आपली नदर दवरून जिवितान येतल्या वादळ मोडाक फुडो करूंक तांकां आनी आमकांय ह्या मिसाच्या बलिदानांत कृपा मागुया. मोगाळा बापा, वायटाचे, पातकाचे आनी निराशीपणाचे बांदपास तोडूंक भरमाशाची मनशां जावंक आमी विसरल्या. आमकां बोगोस सायबा. सोम्या काकलुतकोर. मोगाळा जेजू, तुजें मांस आनी रगत दर मिसाच्या बलिदानांत तूं आमकां फावो करताय आनी आमचो भरमासो थीर करताय, पूण आमी ताचो सारको फायदो काडूंक ना. जायते पावट आमी मिसांत भोगतीन वांटो घेवंक ना. आमकां भोगोस सायबा. क्रिस्ता काकलुतकोर. पवित्र आत्म्या, तुज्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्यांत, पूण आमी तांचेर आमचें काळीज मोन दवरूंक ना. आमचें काळीज मोन आमी संवसारी वस्तूंचेर दवरलां. आमकां भोगोस सायबा. सोम्या काकलुतकोर. देवाच्या भासावण्याचेर आपलो भरवासो थीर करून इस्रायल पोरजा इजिप्तकारांच्या गुलामपणांतली सुटकेची वाट पळोवंक आशेता. हें पयल्या वाचपांत जाणवायेचें पुस्तक स्पश्ट करता. भावार्थाक थीर रावपी इस्रायलेचे पुर्वज खेरीत भाशेन आब्राम देवाक मानवलो, कित्याक देव दाखयता ती वाट ते चल्ले. देवाच्यो भासावण्यो देव शार्ती पावयतलो म्हूण ताणें भरमासो दवरलो. हें हेब्रेवांक बरयलोली चीट स्पश्ट करता. आमी देवाच्या राज्याची सेवकां, विस्वाशी चाकरां कशीं आमचो वावर जागृतायेन करून वायटाची बांदपास तोडून भरवाशाची मनशां जावन देवान आमकां दिल्ले गूण दुसऱ्यांचे सेवेक घालून एक बरें जिवीत जियोंक आयचें शुभ वर्तमान आमकां उलो करता. चितान देवाचें उतर आयकुया. जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. आमच्या पुर्वजांक आदीं फुडेंच ते रातीची खबर सांगलोली. हे पोरी आपणे कसल्या सोपुतांचेर विस्वास दवरलोलो तें जाणा जावन तांकां धीर आनी संतोष मेळूंक जाय आसलो. प्रमाणीक मनशांचें तारण आनी दुस्मानाचें निसणटण जातलें म्हूण तुजी पोरजां रावताली. कित्याक ज्या कर्तुत्वान आमच्या दुस्मानांक तुवें खास्त लायली, त्याच कर्तुत्वान आमकां तुजेशीं आपयलीं आनी मोहिमेवंत केलीं. सुखांत तशेंच दुखांत भोक्त भागीदार जावच्याक प्रमाणीक मनशाच्या भुरग्यांनी गुप्ती योद्न भेटयलो आनी एका मोनान तांणी देवाचो करार मानून घेतलो आनी थंयचे थंयच ती
आपल्या पुर्वजांची गितां गावंक लागलीं. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जी पोरजां सर्वेस्परान विंचून काडल्या ती खरेंच भागी. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा मुखार संतोषाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाखाणी सोबता. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजां भागी. असले पोरजेक आपलें दायज करून ताणें विंचून काडल्या. जबाब जी पोरजां सर्वेस्परान विंचून काडल्या ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात, ताच्या मायेमोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोळाच्या काळार दाणो दितलो. जबाब जी पोरजां सर्वेस्परान विंचून काडल्या ती खरेंच भागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आधार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देव तुजी प्रिती. जबाब जी पोरजां सर्वेस्परान विंचून काडल्या ती खरेंच भागी. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, भावार्थ म्हणजे कितें? भावार्थ आमी रावता त्या बऱ्या देण्यांची खात्री आनी आमच्यान पळोवंक जायनात त्या वस्तूंचो पुरावो. भावार्थाक लागून आदल्या काळाची मनशां देवाक बरी मानवली. भावार्थाक लागून आब्राम दायज कशें आपणाक मेळचो आसलो त्या देसांत वचूंक देवाच्या उतराक खालतो जालो. आनी खंय वेता तें नकळो जावनूय तो वाटेक लागलो. भासायलोल्या देसांत पोरको कसो तो भावार्थान जियेलो. देवाची तीच भासावणी घेतलोल्या इजाका आनी जाकोबा बराबर तो तंबुनी रावलो. कारण तो देवान येवजिल्ल्या आनी देवानूच बुनियाद घालून बांदलोल्या शाराक रावतालो. भावार्थाक लागून उतार पिरायेर पावलोली आब्रामाची बायल सारा आवय जावंक पावली. कित्याक देव आपली भासावणी पाळतलो म्हूण तिणें विस्वास दवरलो. ह्याच खातीर मरणाक लागीं पावलोल्या ह्या एकाच मनशा थावन मळबावेल्या नोकेत्रां इतलीं आनी मेजूंक जायनासलोल्या वेळेवेल्या रेवेंच्या कोणयां इतली सोंसोत उत्पन्न जाली. ही सगळीं भावार्थान मेली. देवान भासायलोल्यो वस्तू तीं भोगूंक पावली नात, पूण पयस थावन तांणी त्यो पळयल्यो आनी तीं खुशाल जालीं. आनी संवसारांत आपूण पोरकीं आनी जात्रेकारां म्हूण तांणी उक्तेपणी सांगून दिलें. हे परी उलयतात तीं आपलो खाशा देस आपूण सोदतात म्हूण दाखयतात. तीं सोडून आयल्यांत त्या देसाचेर तांचीं काळजां आसलीं जाल्यार थंयसर तांकां परतीं वचूंक मेळटलें आसलें. पूण तीं ओदीक वर त्या देसाक आशेतालीं, सर्गींच्या देसाक ओथरेकतालीं. देखूनच देव आपणाक तांणी आपलो देव म्हणूंक दिवंक पाटीं सरोना. कित्याक देवान तांकां एक शार तयार केलां. भावार्थाक लागून आब्रामान देवान ताची परिक्षा केली तेन्ना इजाकाक ओपून दिलो. देवान ताका भासावण्यो केल्यात आसतना आनी तुजें नांव चलयतली संसद इजाका वरवीं तुका उत्पन्न जातली
अशें ताका देवान सांगून दवरलां आसतना तो आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिवंक कबूल जालो. मेल्ल्यांक लेगून देव नव्यान जिवंत करूंक शकता म्हूण आब्रामाक विस्वास आसलो आनी खरें म्हळ्यार इजाकाक मेल्ल्यांतलोच कसो ताणें परतो घेतलो. देवाचें उतर हें. उद्गार. Soy salves fora, soy salves fora, soy, 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 soy. Soy salves fora, soy salves fora, soy, 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 soy. जागृत रावात, तयार रावात. तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळोत. Soy salves fora, soy salves fora, soy, 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 soy. Soy salves fora, soy salves fora, soy, 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 soy. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, सुपुल्या हिंडा कसलोच हुस्को धरू नाकांत, कित्याक तुमकां आपलें राज दिवचें म्हूण तुमच्या बापाक खुशी जाल्या. तुमचे कडेन आसा तें विकून धर्म दान करात. पोरण्यो जावन पिंजोनांत तसल्यो पोतयो, स्वर्गार सोरोन सोरोना तसलो थेवो तुमकां करून घेयात. थंय चोर पावना आनी साणोसूय खावन इबाड करिना. तुजो थेवो आसा थंय तुजें काळीजूय आसतलें. तुमच्या पेंटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलोल्यो दिवल्यो घेयात. आपलो धोनी लग्न उत्सवात हावन परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पळोवन रावतात, तसल्या मनशां परी तुमी जायात. धोनी येता तेन्ना ताका जागे मेळटीत ते चाकर भागी. खरेंच तुमकां सांगता, तो आपल्या पेंटाक बांदतलो, तांकां जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मदें भोवून तांची सेवा करतलो. आनी दुसऱ्या पहारार ओ तिसऱ्या पहारार येत आनी ते ताका तशेंच मेळटीत जाल्यार ते चाकर भागी. हें मात जाणो जायात, खंयच्या वखदार चोर येतलो तो घरचो धोनी जाणो आसलो जाल्यार दुबावा बीन तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोंक दिवचो नासलो. तुमी तशींच तयार रावात, कित्याक चिंती नासलेल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. तेन्ना पेद्रून म्हळें, सायबा, आमकांच ओ हेरां सोमेस्तांकूय तूं ही ओपार सांगताय. जेजून अशी जाप दिली, घरांत आसलोल्यांक वखदार घोवांचें माप मेजून दिवंक धोनयान आपल्या घोराब्याचेर सोत्या दिल्लो कोण विस्वाशी आनी शाणो कारभारी जायतसो तुमकां दिसता? आपलो धोनी येता त्या वेळार आपलें काम करीत आसता ताका मेळत तो चाकर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, आपणा कडेन आसा तितल्यांचेरूय तो ताका सोत्या दितलो. पूण परत येवंक म्हजो धोनी लांबाय करता अशें आपणाच भितर म्हणून तो चाकर हेरां चाकरांक आनी चाकुरणींक मारूंक आनी आपूण खावंक पियोंक आनी बेबदीकाय करूंक लागत जाल्यार तो रावो नासलेल्या दिसा
आनी तो नकळो आसलोले घोडयेर त्या चाकराचो धोनी पावतलो आनी ताका पेल्यान काडतलो आनी विस्वाश्यां बराबर ताका भायर उडयतलो. आपल्या धोनयाची खुशी कितें ती जाणो जावनूय ती पाळूंक तयारी पर्यान करूंक ना तसल्या चाकराक खूब सोट्यांचो मार पडतलो. ती कितें ती नकळो आसलोल्याक ताच्या कर्तुबांक खास फावो जाल्यार ताका थोडेच सोट्टे पडतले. ज्या कोणाक चोड दिल्लें आसा ताचे कडचें देव चोड मागतलो आनी ज्या कोणाक चोड पातयेल्लें आसा ताचे कडलें देव चोड घेवंक रावतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. च्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेक देवाचेर भावार्थ दवरून भरवशाची मनशां जावंक शिकोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आमच्या सरकारी, राजकी आनी समाजीक मनशांनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपल्यो जबाबदाऱ्यो चलोवंक आनी हे वरवीं आमचो समाज नवो करूंक वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. बंदकोणींत आसलोल्या तशेंच समाजाच्या वायटान घुस्पलोल्या आमच्या भावां भयणांनी आपलें जिवीत बोद्दून वायटाचो रस्तो सोडून बरो रस्तो धरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. बंदकोणींत वावर करतल्यांक तशेंच प्रिझन मिनिस्ट्री गोवा ह्या मिसामांत आप खोशेन वावरतल्यांक जेजू भाशेन सेवा करतना खालतिकाय आनी ल्हानविकाय दी म्हूण बापा लागीं तांकां कृपा मागुया. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. तुजो थेवो आसा थंय तुजें काळीजूय आसतलें. लूक 12:30-4. आयज आमची पवित्र सभा सांत लॉरेन्स हाची परब समोर ओंपता. तो दियाग्न आनी एक मार्तीर कसो मेलो. ताचें काळीज सदांच गरीब दुबळ्या सोबें उदार आसलें. गरीब दुबळ्यांची आनी गरजेवंताची मोगान सेवा तो करतालो. वालेरीन पाश्याच्या हाताखाल क्रिस्तांवांक पिडापीड दिताले त्या वेळार ताच्या बऱ्या वावरा खातीर उज्यांत बाजून ताका जिवेशी मारलो. तुजो थेवो आसा थंय तुजें काळीजूय आसतलें हें आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां आयकूंक मेळटा.
सांत लॉरेन्साचो थेवो आशिल्लो गरीब दुबळ्यांक आदार करपाचो आनी ह्याच पासत ताचें काळीज गरिबा सोवें मोवळटालें. म्हजें कितें काय? म्हजें काळीज खंयच्या वस्तूंचेर वो कोणाचेर धरलोलें आसा काय? संवसारी वस्तूंचेर जावं मोबायल, भांगार, पयशे, गाडी, बंगलो हाचेर आसा काय? ओत्मीक वाटेन चलूंक हांव आशेतां काय? गिरेस्तकाय आसप म्हणल्यार वायट न्हय, पूण गिरेस्तकायेचो गुलाम जावन रावप हो गिरेस्तकायेक लागून मनीसपण विसरप हें ओदीक वायट. जेजू आमकां एक उत्तेजन दिता. आमचो थेवो सदांच सर्गींच्या वस्तूंचेर सांबाळून दवरूंक आनी न्हय संवसारी वस्तूंचेर. आमचें काळीज सदांच बऱ्या वस्तूंचेर दवरून मोगान आमचें ओत्मीक जिवीत जियोंक वावरुया. सर्गेंच्या बापा, संवसारी वस्तूंचेर न्हय पूण बरे वागणुकेंतल्यान सर्गींचें राज जोडूंक आमकां वावरूंक फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.